विधानसभेच्या मॉन्सून सेशनाचो आज पयलो दीस आशिल्लो। अपेक्षा आशिल्ली की विरोधक बोवाळ घालतले आनी सरकार तांकां थोडे थातर मातर करून दवरतले, पूण जालें वेगळेंच। आमी पळयलें की सरकारान ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव केली आनी ताचे उपरांत जालो तो बोवाळ। ट्रेजरी बेंचारसून बोवाळ जालो। मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागपाक लायली एल्टन डिकोस्टाक आनी तांणी ती माफी मागूं ना। जालें अशें की फाटल्या 2-3 दिसां पयलीं एल्टन डिकोस्टा हांणी एक स्टेटमेंट केलो की आपणे सभापती मुखार बांदिल्लो एक प्रस्ताव म्हणजे ठराव जो प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन आसा तो सभापतीन भायर मारलो। ताणें म्हटलें की कोणे तरी तांकां हायर अपान सांगलें म्हणून तो भायर मारलो आनी हो प्रस्ताव आशिल्लो ST पॉलिटिकल रिजर्वेशना विशीं। ताचे उपरांत सभापतींनी पत्रकार परिशद घेतली आनी एल्टनाक इमॅच्युअर म्हटलो। ताचे उपरांत भारतीय जनता पक्षांनी पत्रकार परिशद घेतली आनी एल्टनाक इमॅच्युअर म्हटलो। ताचे उपरांत एल्टनान स्टेटमेंट केलो आनी सांगलें आनी खास करून आमच्या इंटरव्यून सांगलें बिफोर असेंब्ली स्टार्ट, तातूंत सांगलें की आपूण हो ठराव हाजे खातीर मांडिल्लो की परत एकदां त्या विशयाचेर चर्चा जावपाक जाय। स्पिकरान म्हाका दिसता आपणाचे आरोप केले म्हणून हांव मुद्दम क्लॅरिफाय करूंक सोदतां। मागीर ट्वीट आनी जे स्टेटमेंट दिल्लो तेजेर हांवें स्पिकराक कसलो आरोपी म्हणून केलो म्हणना। हांवें म्हळें लिसनिंग टू BJP's higher ups, Speaker must have not allowed my resolution and which was number 1 जे लॉर्ड्स काडाय तितून म्हाका नंबर 1 म्हगे येयलें, म्हगे रेजोल्यूशन नंबर 1 येयलें ऑन ST reservation, so it was not allowed, so I had the right to question the speaker, so that was my thing. I don't know why speaker took it personally. Speaker and I, we have a very good personal relationship. आमगेलें ड्युरींग इलेक्शन्स and after elections एवढेच वर्सां I always used to say स्पिकरान म्हाका जायत उलोवपा दिल म्हणा ड्युरींग असेंब्ली, बिकॉज तो म्हगे सायडीन मतदारसंघ तेका मोस्ट ऑफ द भाग जे आमकां व्हेरी क्लोज ST बांधव जे आहाय ते आमकां तेगले हेतूंय आमगले हेतूंय, सो लायक दॅट वी आर व्हेरी क्लोज एंड वी आर क्लोज, बट स्पिकर टूक इट मायट बी पर्सनली. If he feels that he has taken personally, I have nothing against the speaker, but I said the BJP higher ups must have pressurized the speaker and he must have withdrawn my resolution. हो विषय आमकां दिशिल्लो सोंपलो, पूण सद्या विधानसभा सुरू जाल्या उपरांत आज म्हणजे सोमारा आमी पळयलें की तो परत एकदा विशय वयर आयलो. विशय वयर काडलो दाजी साळकर जे भारतीय जनता पक्षाचे वास्कोचे आमदार आसा. तांणी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव केले, म्हणजे हक्कभंग प्रस्ताव मूव केलो आनी अशें म्हटलें की एल्टन डिकोस्टान सभापतींक इन्सल्ट केल्ले कारणान तांचेर हक्कभंग प्रस्ताव सादर करचो. तांणी हें सांगलें की तशें म्हणून सभापतींचोच इन्सल्ट न्ही जाल्यार पुराय सभाघराचो तांणी इन्सल्ट केल्लो आसा. त्या वेळार लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव उबे रावले आनी तांणी सांगलें की हो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव करपा सारको प्रकार न्ही, तांणी फक्त स्टेटमेंट केल्लो आनी जर रिजोल्यूशन मूव केलो म्हणून जर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता जाल्यार तें सारकें न्हय. Speaker sir, there has been recent occurrences wherein Shri Elton DeCosta has made serious allegations and objectionable references against our honorable Speaker Shri Ramesh Tavadkarji. Shri Elton has tried to move a resolution regarding political resolution for scheduled tribes in Goa, which has been already discussed and adopted by the nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, आम्ही ऐकता, but nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, हे झाली हुकुमशाही काय कोमेसू दादागिरी कोमेसू. Speaker sir, nothing stops us. No, Speaker sir, just 1 minute. ऐकून घ्या. आता हो विषय हांगाच सोंपपाचो, पूण मुख्यमंत्री उबे रावले. तांणी एल्टन डिकोस्टाक माफी माग म्हण सांगलें, ती जावना. ताचे उपरांत सभागृह एडजन जालें अर्दवरा खातीर. परत सभागृह सुरू जालें, परत तो बोवाळ जालो आनी परत एडजन जालें. सभापतीचो अपमान जाल्लो. अरे सभापतीचो अपमान केसो जालो. Speaker sir, how is this a breach of privilege? How is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Speaker sir, एक मिनिट ऐकता हांव, पूण Speaker sir, जेन्ना आमी ST चो प्रश्न काडटा, nothing stops us from putting another private member resolution. We can your pass कोण तुम कांय घेवन बसोनाय, कांय मुखार कांय केलें ना, कांय केलें ना. आमी ST Speaker sir, तुम कित केलां?
Speaker sir, ज्यांना resolution केला, there has been no follow-up. Speaker sir, there has been no follow-up. No. Speaker sir, this जे हे breach आहे. Speaker sir, Speaker sir, किती असते ना? Speaker sir, जे प्रश्न हा हो एसटीचा प्रश्न आम्ही मांडलो नो. It is not a breach. Show me the rules where he says that he cannot put the private members resolution. Speaker sir, under what can he not put the private members resolution? Speaker sir, rule नको आमका. What is the rule? Speaker sir. अरे 5 साल झाल्या. What stops us? What stops us from putting it again? Opposition leader. सर तुम कौन केलं पास कोण काय केलं? स्पीकर सर पास कोण काय केलं? ना गेन बसले. स्पीकर सर या विषयासंदर्भात हांव क्लॅरिफिकेशन दिता. स्पीकर सर ना आमकां तेणी माफी मागपाक जाय. स्पीकर सर ना कित्याक माफी मागतले? एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे. स्पीकर सर एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे. स्पीकर सर ताणे स्पीकराची माफी मागची पडटली. स्पीकर सर तो स्पीकराचे काय उलयले ना. तो स्पीकराचे उलयले ना. स्पीकराचे काय उलयले ना. तो कांयच उलयले ना. ऐकून घ्या. हांव स्पीकराचे उलयला. हांव स्पीकराचे उलयला. काढून पळय. ना हांव स्पीकराचेर उलयला. स्पीकराचेरूच उलयला तू. आम्ही ऐकपाचे ना. असली दादागिरी आम्ही ऐकपाचे ना. तुका आम्ही मान दिता. स्पीकर सर तुका आम्ही मान दिता. बट स्पीकर सर हांव स्पीकर स्पीकर सर अरे दिस इज नॉट परमिटेड. How is this permitted? Speaker sir, because we have raised the ST issue. सभागृहाचे कामकाज अर्धवरान स्थगित करता. आणि नंतर परत जेन्ना सभागृह सुरू जालें तो म्हणसर क्वेश्चन ओवर सोंपिल्लो आशिल्लो आनी सुरू जालो तो 0 ओवर. आनी 0 ओवराक कोइन्सिडेंटली सगळ्यान पयलीं एल्टन डिकोस्टाच उबो रावलो आनी ताणें आपले 0 ओवर मेन्शन केले. ताजे उपरांत 0 ओवर जाले. कॉलिंग अटेन्शन मोशनूय जालें आनी आज म्हत्वाचें कॉलिंग अटेन्शन मोशन जालें. तातूंत डिजेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंगो करच्यो अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. एका वटेन आमी पर्पल फेस्ट करता, कोट्यांनी रुपया ताजेर घालता, जाल्यार दुसऱ्या वटेन आमच्या बिल्डिंगांनी आमचे जे डिफरंटली एबल्ड भाव आसा किंवा भयणी आसा तांकां वचपा खातीर एक्सेस मेळना हाची खंत विरोधकांनी उक्तायली. दुसऱ्या वटेन सत्ताधारी बेंचा वयल्या कांय आमदारांनी सुद्दां सेम खंत उक्तायली आनी मुख्यमंत्री उबे रावलेत आनी तांणी सांगलें की प्रत्येकाची खंत आपल्याक मान्य आसा आनी सरकार 365 दीस ह्या दिव्यांगाच्या तोंडार हांसो हाडपा खातीर काम करतलो. तातूंत तांणी सांगलें की सरकारान वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्या. पर्पल फेस्ट आमी करून ओगी रावना. ताजे उपरांत फॉलोअप केल्ले आसा. ताका लागून 200 लोकांक आर्टिफिशियल लिम्स दिल्ले आसा आनी वेगवेगळ्यो सुविधा ज्यो भायर आशिल्ल्यो जशें स्पायनल रिहेबिलिटेशन त्योय सद्या गोंयांत उपलब्ध आसा. ताका लागून सरकार आपल्या सॉफ्ट कॉर्नर नदरेन ह्या पुराय प्रश्ना कडेन पळयता हें तांणी सांगलें. आयच्या दिसा बजेटाचेर डिस्कशन जालें. वेगवेगळे सत्ताधारी वांगडी उलयले. फाल्यां आमी आतां कितें अपेक्षा करूं शकता? कांय सुत्रांनी सांगले ते प्रमाणे फाल्यां बी असोच बोवाळ जावपाक शकता. कारण विजय सरदेसाय आनी कार्लोस फेरेरा हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी म्हटलें की क्वेश्चन ओवर टाळपा खातीर आज सकाळीं बोवाळ केलो. घडये क्वेश्चन ओवराक NEPचो विशय आशिल्लो, म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो विशय आशिल्लो आनी हेर विशय आशिल्ले जाचे इन्क्लुडींग मोपा एअरपोर्टाचो विशय आशिल्लो, इलेक्ट्रिसिटी टॅरीफ हायकाचो विशय आशिल्लो. हे सगळे विशय टाळपा खातीर घडये ट्रेजरी बेंचान तयार केल्ली ही स्ट्रॅटेजी अशें ते म्हणटा. आतां फाल्यां कितें जातलें हाजेर पुराय नदर लागून आसा. कारण फाल्यां सत्र सुरू जातलें ते क्वेश्चन ओवरान आनी ताचे उपरांत जर बोवाळ जालो जाल्यार तो क्वेश्चन ओवरूय फुडें धुकलपाची शक्यताय आसा. फाल्यां मुख्यमंत्री वेगवेगळ्या खात्यांचे परफॉर्मन्स बजेट टेबलाचेर दवरपाचें आसा, सभाघरा मुखार दवरपाचें आसा. फाल्यां म्हणजे मंगळारा आमी पळोवया सकाळीं सुरू जातना कितें जातलें तें. आनी ताजे खातीर तुमी गोवा न्यूज हब फॉलो करपाक विसरूं नाका. यूट्यूबाचेर आमी लायव्ह कवरेज रायट फ्रॉम बिगिनींग म्हळ्यार 11:15 पासून तुमचे मुखार हाडटा. ताजे पयलीं लायव्हूय घेवन येता की वेगळे वेगळे सदस्य विधानसभेचे कितें उलयले ते. सो पळयत रावत गोवा न्यूज हब. कारण जी गोश्ट विधानसभेन जाता ती लायव्ह आनी तशें तशी तुमचे मुखार हाडपाची जबाबदारी आमी गोवा न्यूज हबान घेतल्या.
पळयत रावात गोवा न्यूज.